जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनीक जी कोण देवाच्या उतराक आशेल्यांत थानेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगळ्यां जेजूच्या नांवान हे यूट्यूब चॅनलांत म्हज्या तुमकां येवकार दिता। आनी आयचो विशय हे वेळार हांव घेवन आयलां हे जोशुआच्या पुस्तकांतल्यान। तर हे वेळार आमी हे पुस्तकांतले हो विशय हे उतर आमी वाचुया। हो विशय जावन आसा समोर्तीक विस्वाशी रावल्यार देव आदार दिता। खरेंच म्हज्या मोगाळ भाव भयणींनो, जेन्ना आमी समोर्तीक विस्वाशी रावल्यार सदांच आमकां देव आमकां आदार दिता। जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता, ताचें उतराचेर आमी नियाळ करता आनी तें उतर आमी आमच्या काळजांत एक रिकोवन दवरता। खरेंच ताचें उतर तें आमच्या तोंडाचेर सदांच आमी घेता तेन्ना खरेंच देव आमच्या सांगाताक आसता। खंयचेय कसलेय परिस्थितीन आमी आसल्यार पासून आमकां देव ते वेळार आदार दिता आनी ते परिस्थितींतल्यान, ते वायटांतल्यान जावं कसलेच आडखळींतल्यान आमकां देवूच भायर काडटा। तर हे वेळार आमी हो विशय हे वेळार आयकुया आनी देवाच्या पवित्र पुस्तकांतल्या जोशुआच्या पुस्तकांतल्यान हे वेळार 8वी आनी 9वी वड आमी वाचुया। समोर्तीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटार आसूं। सगळें बरयलेलें आसा तें वेवसायान सांबाळचे खातीर दीस आनीक रात ताचेर नियाळ कर। तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शांती पावतलीं आनी तुका यश मेळटलें। बळिश्ट आनी थीर घोट राव, हांवें तुका सांगोंक ना। भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सोबें आसा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तर हे वेळार काय बरी आमकां हे जोशुआच्या पुस्तकांतल्यान आमकां एक शिकवण मेवता। जेन्ना आमी समोर्तीचें पुस्तक सदांच आमच्या वोंटाचेर आमी दवरता, देवाचें उतर आमी आमच्या तोंडाचेर आमच्या वोंटाचेर दवरता, सगळें बरयलेलें आसा तें वेवसायान सांबाळटा आनी दीस रात आमी ताच्या उतराचेर नियाळ करता। त्या वेळार देव आमकां खरेंच आमकां आदाराक पावता। त्या वेळार सदांच आमच्या सांगाताक देव आसता। तर सगळीं तुजीं कामां शांती पावतलीं आनी तुका यश मेळटलें। जेन्ना आमी देवाच्या उतराक आमी नियाळटलीं, आमच्या काळजांत तें रिगयतलीं आनी सदांच आमच्या तोंडार जिबें उतर देवाचें आमी दवरतलीं, त्या वेळार सगळीं आमचीं कामां शांती पावतलीं आनीक तातूंतल्यान आमकां यश मेळटलें, एक विक्ट्री मेळटली। तर बळिश्ट थीर घोट रावोंक हांवें तुका सांगोंक ना। तर हे वेळार ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां देवूच म्हणटा की थीर आनी बळिश्ट घोट रावोंक आमकां देव सांगता। भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव। तर भिरांत आमी केन्नाच दवरची न्हय, कित्याक आमच्या सांगाताक जिवो देव हे वेळार आसा। तर देवूच म्हणटा भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सोबें आसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तर खरेंच हे वेळार देव आमकां एक भिरांती विणे आमकां काळजीदारपणान राव म्हणटा। तर देव आमच्या सांगाताक आसा, आमी कोणाक भिवपाची गरज ना, कित्याक खूब देव ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां म्हणटा भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव। आनी खरेंच देव म्हणटा हांव तुज्या सोबें आसां। खरेंच देव आमच्या जणेक एकल्याच्या सोबें आसा, तो आमच्या आदाराक पावता। कसलेय परिस्थितीन आमी आसा
जरी तर आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडार आसा, जिबेर आसा आनीक आमच्या काळजांत तें रिगलेलें आसा, जाल्यार देव आमकां खंयचे आमचे परिस्थितीन आसल्यार देव आमकां पावता. आमी ताका एकूच उलो मारल्यार तो आमकां ते परिस्थितींतलो आमकां भायर काडटा. तर हो विशय आसलो म्हजो. देवाचो एक ल्हानसो संदेश हांव तुमच्या मुखार घेवन आयलां. तर हांव सजमतां हो संदेश म्हणजे देवाचें उतर, जिबें उतर जें जण एकल्याक गरजेचें. तर हे वेळार हें जिबें उतर तुमी घेयात, तुमच्या काळजांत रिगोयात आनीक तुमच्या जिविताची बदलणी तुमी करात हें हांव मागतां. आनी तशेंच हे वेळार हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो यूट्यूब ही मॅसेज हांव हांगासर सोंपयतां. जेजूची शांती.